सांग्यार कोयणो मळार शेनवारा काजूनी मेळिल्ली डेड बॉडीचो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयलो, पण बॉडी पुराय तरेन लाशिल्ल्यान मरणाचे नेमके कारण स्पष्ट जाल्ले ना। दोतोरांनी फॉरेन्सिक एनालिसिसे खातीर म्हूण बॉडीचे सॅम्पल्स दवरल्यात। फायनल फॉरेन्सिक रिपोर्ट अजून जाहीर केल्लो ना। ही बॉडी शांताराम शिरोडकाराचीच म्हूण ताच्या घरच्यांनी दावो केल्लो। सांग्यार कुयणो मळार शेनवारा काजूनी मेळिल्ले डेड बॉडीचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मंगळारा सांगे पुलिसांक मेळ्ळो। बॉडी पुराय लाशिल्ल्यान मरणाचे नेमके कारण कळूंक ना। शांताराम शिरोडकाराच्या फामिलीन दिल्ल्या स्टेटमेंटाच्या आदारान पुलिसांनी खून जाला आसूये म्हूण ते दिशेन तपास सुरू केला। काजूनी कड्डाक उजो लायतना अपघातान शांताराम लासला आसत काय म्हूण ते दिशेनूय तपास चल्ला। पुलिसांचो तपास निमाणे पावण्यार पावला। फामिलीच्या जबानीच्या आदारान ती डेड बॉडी शांताराम शिरोडकाराचीच आसतली म्हूण पुलिसांक दिसता। कुयणो मळार काजूनी डेड बॉडी म्हऱ्यान खंय शांतारामाची तोपी आनी चावी मेळिल्ली। DNA टेस्टी वेल्यान बॉडीची वळख सिद्ध करतले। इतले मजगती कोलवा पुलिसांनी वारका खुनाचे केशीत आनी दोगांक अटक केली। मांगरा गोपे आनी ताची बायल इतना देवी झारखंडात वचून पुलिसांनी धरले। हे केशीत सफर खान आनी प्रदीप होरोक आदीच धरल्यात। सॅम्युअल सोरेन म्हणटा ताचो वारका 17 डिसेंबराक खून जाल्लो। Apprehended in Jharkhand with the help of Palkot police, and with very hard efforts our police traced them, apprehended it in an Naxalite area which is close to Chhattisgarh. So today we arrested them and we are asking for a 14 days remand with the judicial magistrate first class at Margao. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि भीमा पाटील। घेऊया कमर्शियल ब्रेक।